इफ्फीच्या उक्तावण सोहळ्यात सिनेमांचे दर्शन घडोवपी फ्लोट आसतले। ते भायर कोंकणी फिल्माच्या निर्मात्यांचोय एक फ्लोट आसतलो। ते भायर गोयचे 12 फ्लोट आसतले। हे फ्लोट ना शिगम्याचे ना कार्नवालाचे। या फ्लोटांच्या माध्यमांतल्यान सिनेमांचेर उजवाड घालतले म्हणून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले। ते भायर उरिल्ले 11 फ्लोट हे सिनेमा निर्मात्यांचे आसतले। 3 राज्यांनी आपले फ्लोट घालपाचे थारायिल्ल्याचे मुख्यमंत्री सावंतान सांगले। ऑल टुगेदर जवळपास 2-2.5 हजार लोकांक बसपाची अरेंजमेंट हे असतले and that whole campus will convert into the entire big good international film festival inaugural venue व इव्हेंट वेन्यू थंयसरलो जातलो। आणि ते जाल्या उपरांत आमी फ्लोट धरल्या उपरांत थोड्या जाणांनी आमची प्रसिद्धी करतना शिमग्याचेच फ्लोट थंय येतले म्हणून शिमग्याचे येवचे ना आनी कार्निवलाचे येवचे ना। हे फ्लोट जे आसतले 12 फ्लोट हे गोयचे आसा आमच्या आणि विच इज टोटली फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड। हांवें तर सांगलां की गोंयांतले फिल्म प्रोड्युसर्स फिल्म लायनीन आशिल्ल्या ह्या सगळ्या जाणांक इन्वॉल्व करून घ्या। त्या सगळ्या जाणांनी आमच्या कडेन ESG कडेन कॉन्टॅक्ट करचो। कोंकणी फिल्म प्रोड्युसर्स आसा हांच्यांनी बी त्यांचो परफॉर्मन्स कोंकणी फिल्म हे दाखोवपा खातीर त्या म्हणजे लायव्ह फ्लोट जो आसा पळय ताजेर त्यांचो परफॉर्मन्स जातलो, ताजेर ते दाखयतले सगळे। हे जाले 12 उरलेले 11 फ्लोट जे आसा हे प्रोडक्शन हाऊसिसांचे आसात। डिफरंट प्रोडक्शन हाऊसेस आपले फ्लोट करतले। 3 स्टेटी दे आर रेडी टू शो देअर परफॉर्मन्स ऑन दिस फ्लोट हाजेर दाखयतले। अशे 26 फ्लोट्स हे थंयसर अट्रॅक्शन फिल्म इंडस्ट्रीतल्या लोकां खातीर पळोवपा खातीर आसतले। हांव समेस्त गोंयकारांक आनी जेंच्यांनी रजिस्ट्रेशन केलां ह्या सगळ्या जाणांक म्हणजे त्या खातीर VIP सीट्स अरेंजमेंट आसतली आनी सिटींग अरेंजमेंट आसतली। हाज्या खातीर पासीस अवेलेबल आसतले खातीर ते घेवचे आनी उरलेल्या पब्लिका खातीर हो ओपन आसतलो। कित्याक हेजे थोड्या जाणांनी हांवें आयची प्रेस कॉन्फरन्स इतक्याच खातीर घेतली की तो थोड्या जाणांक दिसोंक लागला की ते फिडे खातीर थंयसर ना। फिडेचो प्रोग्राम हो टोटली तांचो फिडे वेन्यू जो आसा आरपोरा ओके हे खंयचे रिसॉर्ट रियो रिसॉर्ट थंयसर सुरू आसा। ताजो आनी इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवलाचो कसलोच ताका लागून ऑब्स्ट्रक्शन बीन जाला अशें कांयच ना। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV।